दिसान दीस गोंयांत अपघातांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। मंगळारा राती दिवचलच्या सरमानस धक्क्यार दुर्दैवी घडणूक घडिल्ली आनी आतां 24 वरां जावच्या पयलीं बुधवारा दनपारां गिरी म्हापसा महामार्गाचेर अल्टो कारीक भिरांकूळ अपघात जालो। पर्वरीच्यान म्हापशाच्या दिकेन येतना ओव्हर स्पीडीन आशिल्ल्या कार चलोवप्यान रस्ते कुशीक आशिल्ल्या माडाक नेटान धपको दिलो। माडाक दिल्लो धपको इतलो नेटान आसलो की माड मुळांतल्यान हुमटलो। ह्या अपघातान कार चलोवप्याक मरण आयला आनी कारीचेय बरेच लुकसाण जाला। कानाक आनी नाकात आनी माडा मारले आनी मागीर आमी हे करून ताका भायर काडलो। आसलो तो मास्क मारलो। मागीर कोण कोण आशिल्ले गाडयेन? एकलोच आसलो। आणि सिगरेट बिगरेट आहा मरे एकलोच आसलो। ना सिगरेट किरे हाडो काय ना ओल्ड जंक्शनाचेर म्हाका तेणी हे केला ओव्हरटेक आसलो कोण हारलो सिग्नला कडल्यान तेणी म्हाका ओव्हरटेक केला। ओके ओव्हरटेक केला आनी फुडें येवन पयला तेणी गाडी मारली। अच्छा पण कितें दिसतालो ट्रंक बीन हांव कितें कशें कळटलें? काय कळूना कोण तो खंयचो बीन तो कॉल काय कळूना आमी ते दार काढून काढलो भायर डायरेक्ट मारला फुल स्पीडीन मारलो काय कळून बहुत स्पीडीन असलो तो फुल स्पीडीन आसलो एम्बुलन्स बी येयली एम्बुलन्स आयली कंडिशन कशें आहा तेजें खंय मातसो आसलो तो मागीर भायर काडलो गेलो। आम्ही असा गिरी हायवेचेर तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता ही एक फोर व्हिलर आसा ऑल्टो कार त्याचो एक भयंकर अपघात जाल्लो आसा। हांगासरले जे लोक आशिल्ले त्यांच्या म्हायती प्रमाणे अशें कळण्यात येता की ही जी कार आशिल्ली ती ओवर स्पिडीड आशिल्ली। ही कार पर्वरच्यान म्हापसा सायडीक वयताली आनी खंय तरी ह्या ज्या गाडयेचो जो धक्को इतलो भयंकर आनी नेटान आशिल्लो की जी मदीं जे पाड लायिल्ले आशिल्ले त्या धक्क्यान ते पाड जे आशिल्ले ते खंय तरी मुळा सकट पडलेले। त्या झाडाचेर जे पशु पक्षी आशिल्ले ते खंय तरी हांगासर अपघातेर मरण पावल्ले आसा। जो गाडयेचो जो ड्रायव्हर आसा तो खंय तरी मेजरली इंजर्ड जाल्लो आसा आनी ताका 108 हॉस्पिटलांत व्हेल्लें आसा।